देवाच्या कृपेन आणि पार्टीच्या सहकार्यान म्हणजे सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार्यान आणि कृपा आशिर्वादान आज 10 वेळा इलेक्शनाचो फॉर्म भरिल्लो आसा. ह्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पक्ष आणि आमचे कार्यकर्ते 100 नी 200% जिंकतले हातूंत जरा सुद्दां संशय ना. आमच्या कार्यकर्त्यांक सेवेच्या माध्यमांतल्यान आणि कार्याच्या माध्यमांतल्यान शिरोडा मतदारसंघात जिखपाची हौस जी आसा पळय ही नेहमीच आसा आणि नेहमीच फाटल्या 7-8 इलेक्शनाक ती जिखत आयिल्ले आसात. हीच तांची उर्बा जी आसा पळय ती एके बीन आमकां भारतीय जनता पक्षाक जैतवंत करताले सगळे म्हणजे कार्यकर्ते हातूंत जरा सुद्दां दुबाव ना. एक नियोजनात्मक असो विकास शिरोडा मतदारसंघाचो जेणे करून शिरोडा मतदारसंघ हो गोमंतकांतल्या 40 पैकी सुरवातीच्या 5 मतदारसंघां भितर येवंक जाय, शहरी मतदारसंघ सोडून. अशा प्रकारचो ध्यास घेवन आमचे जवळजवळ 100-200 ते 500 सुमार कार्यकर्ते फुडारपणान काम करतात आणि तांकां बाकीचे सगळे कार्यकर्ते त्या पद्दतीन साथ दितात. आज सुद्धा म्हज्यान सांगपाक जाता की उदका संबंधी किंवा रस्त्या संबंधी किंवा पावर सप्लाय संबंधी आमी खुबशे स्वयंपूर्ण जाल्ले आसा आणि त्या बरोबरच आमचे कुटुंबाचो कुटुंबाची समृद्धी किंवा विकास जो आसा पळय ह्या करपा संबंधी सुद्दां आमचे पंचायती ज्यो आसात आणि सरपंच मेंबर जे आसात हांणी फुडाकार घेतलेलो आसा. आज म्हजे बरोबर आमचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब श्री सूरज हंगसर आसात, जिल्हा पंचायत सदस्य बाब श्री नारायण कामत आसात, सरपंच आसात, बाकी सगळे पंच मेंबर्स आसात आणि तांचे बरोबर सगळे मंडळाचे आमचे अध्यक्ष जे आसा पळय ते मंडळाचे अध्यक्ष आसा बूथ लेवलाचे वयले, मंडळाची कमिटी आसा आमची. एकंदरीत भारतीय जनता पक्षाचे जबाबदारी खानार घेऊन काम करपा हे सगळे म्हणजे कार्यकर्ते आज फॉर्म भरपाच्या उत्साहान हांगसर आयिल्ले आसात. फॉर्म भरून हांगसर व्यवस्थितपणे जाल्लो आसा. 28 तारखेर लास्ट डेट आसा पण आमचे फॉर्म अत्यंत संपूर्ण बरे पद्धतीने भरिल्ले कारणान म्हाका दिसता की आमी चिंता करपाची गरज आसा. म्हणून चिंता आतां निकालाची तयारी आणि 14 तारखेक वोटिंगची तयारी हे दोन्ही जे स्तर आसात ते आमचे कार्यकर्ते बरे पद्धतीने आणि तेही सांगतात शांततेन सामके कसलेच प्रकारचे विघटन न हाडटा एकंदरीत सगळ्या कॅम्पेनी किंवा प्रचारात बरी पद्धतीची शिस्त जी आसा ती आमचे सगळे कार्यकर्ते राबयतले हे आमकां खात्री आसा, विश्वास आसा. आणि एक मॉडेल टायप लेसन म्हणटा तो दुसऱ्या मतदारसंघाक जातल्यान दुसऱ्या पक्षांक बी जातले अशें म्हाका दिसता. हांव म्हज्या सगळे कार्यकर्त्यांक आज जे हांगसर सहभागी जाल्ले आसा तांकां मना पासून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सुभाष भाऊंचा विजय असो.